इलेक्शन पुराय आयचे दिसभर शांततेन जावचें हे तांचे कडेन मागता। खंयसर थोडीशी इलेक्शन केंद्र ही सेन्सिटिव्ह केंद्र आसा, पण एनी हाव म्हणजे आमी पॉलिटिकल बॅनराच्या सकयल खंयचीच पार्टी ह्या इलेक्शनाक वचूंक ना। राजकीय पार्टीचे समर्थक इलेक्शनात उतरलेले आसा। शेवटी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी झेंडो आपलो लागचो पंचायतीचेर म्हणून प्रयत्नरत आसता। बट ते असले सुद्धा जरी आसत जाल्यार पंचायतीचे लोकाभिमुख प्रशिक्षण आणि हांवें जी मोहीम सुरवात केल्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या मोहिमेचे मुख्य केंद्र गावातली ग्रामपंचायत आसा। कारण आमकां जर गोंय स्वयंपूर्ण 2.0 ही मोहीम जर आमी अंत्योदय तत्वाचेर पर्यंत पावयतले आसत जाल्यार ती त्याच माध्यमांतल्यान पावोवपाक शकता। गोंय राज्यांत जवळपास 186 ग्रामपंचायतीच्यो निवडणुका आज गोंयभर सगळे कडेन चलता। हांव सगळ्या पंचायतीच्या ह्या इलेक्शनाक सगळे रावल्या त्या कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आमी पळयता की ग्रामपंचायत ह्या गोंयच्या लोकशाही पद्दतीत खूप म्हत्वाच्यो आसा। ग्रामीण भागातल्या उदरगतीच्या अनुसार आमकां ग्रामपंचायती स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा, बट त्याच बरोबर ग्रामपंचायतीन मॅक्झिमम रिफॉर्म्स जावपाची गरज आसा आणि हे रिफॉर्म्स जावपाक जाय। आमकां जर आमी लोकशाही आणि गोंयची उदरगत सगळ्या पद्दतीन जर पावतली आसत जाल्यार चडांत चड रिफॉर्म्स जावपाक जाय। I call it a lovely grassroots level dance of democracy. That is what Panchayat election is all about. If we wanted, we could have done it even on party lines, but government very consciously decided not to have it on party line. So let the local opinions prevail. But in spite of saying that, everyone knows ultimately when you are in a government, when you are running the government, anyone even thereafter who gets elected gravitates towards the ruling party. I have said this earlier also, but the whole essence is of how much development, people friendly projects, how much of overall goodness you are going to promote in the villages. That is of paramount importance. If you look at the garbage situation, I must say that it is improving slowly to a great extent after the amount of equipment what we have given the panchayats under Swachh Bharat Abhiyan, and it has reached Swachh Bharat program. It has reached stage 2, wherein even liquid waste is going to be managed properly, and with funds forthcoming from the center, different scheme, I think there is only going to be more and more improvement in the future. So panchayats have to take up works. Funds also have been forthcoming from the central government, which is going to go a long way as far as functioning of the panchayats are concerned. I would urge all the youth to come out and vote, and really big response this time. A lot of young candidates also, so it's really nice actually, and wish them all the best. Thank you. Eyes Goimbor Panchayat elections. So I wish all the candidates all over Goa who are contesting the Panchayat elections all the very best, especially the candidates from my Shivoli constituency and Kalangut constituency. And I'm sure आमचो गोंयचो लोक बरेंतले बरे कॅन्डिडेट्स निवडून हाडटले जे तांच्या खातीर वॉर्ड मेंबर म्हणल्यार फॅमिली मेंबर, दुकान तोहे सुकान म्हणटा पळय तोहे एक फॅमिलीक सांबाळपाचो आनी तोच आपल्या वाड्याक आनी आपल्या गांवा खातीर काम करपाचो. असलो कॅन्डिडेट
जिखून हाडटले म्हणून म्हाका पुरी खात्री आहा. आनी आमचे पॅनल जे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायकल लोबोचे पॅनल भोवमतांनी जिखून येतले. ऑफ गोवा आख्खे गोंयचो लोक आयज जे पंचायत एरियान रावता तितले लोक आयज मोठ्या प्रमाणात भायर सरून पंचायती राज म्हणजे ग्रासरूट लेवल जे गव्हर्नन्स मॅनेज करता हे पंचायती सगल्यो गोंयच्यो एका मतदार मत घालपाक आयज सगळे जाण भायर सरता. आनी हे मत कोणाक? हे मत सर्वसामान्य लोकांक तेंची कामां करपाक. ज्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आहा, ज्यो सरकाराची स्किमी आहा त्यो सारके बारीक ते बारीक लोकां कडेन पावपाक, गरिबांतले गरिबान पावपाक, रुरल गोवान पावपाक ह्यो पंचायती इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक धाकटुल्या गांवांत फुटबॉल ग्राउंड जाय, क्रिकेट ग्राउंड जाय म्हणून यूथ बोबाट मारता. आमकां जिम जावो, आमकां मल्टीपर्पज हॉल जाय, आमकां कंप्युटर ट्रेनिंग धाकटुले हॉल जाय. हे सगळे खातीर लोक उलयता, रुरल गोवाचे यूथ उलयता. आनी हे दिवपाक म्हाका दिसता पंचायतीचे जितके मेंबर निवडून येता, सरपंच निवडून येता, डेप्युटी सरपंच निवडून येता, हेंचें काम. हेणी हें काम सरकारा कडेन मांडचें पडटा और हेणी हें काम अंडर CSR एक्टिविटीन करून दिवचें पडटा. आनी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयचे लोक आयज मोठ्या प्रमाणान भायर सरतले, मतदान करपाक भायर सरतले, मतदान करतले आनी बरे कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटले. सर कितें म्हणटा आयज पंचायत निवडणूक आनी आयज तुमी सकाळी फुडें येवन वोटींग केलें. आमच्या लोकशायेन म्हाका दिसता सगळ्यांत जास्त चुरसेची निवडणूक ही पंचायतीची जाता हें लक्षांत आयलां. ताणें तो सांगता 50 लाखां परस आपणें जास्त खर्च केलो म्हणजे हे चल्लां कितें. म्हणजे लोक काही जण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात ह्या निवडणुके कडेन. आनी खास करून जे कोस्टल बेल्टांतल्यो पंचायती आसात हांगा हे प्रकार जास्त जातात. जेन्युइन लोक निवडून येवंक जाय, बरे विचार करणारे लोक निवडून येवंक जाय, जेंकां खरेंच गांवचें हीत आसा हे लोक निवडून येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून ह्या पयशाचेर पयसो इन्वेस्टमेंट जो आसा ताचेर निर्बंध हो हाडूंकूच जाय. पण एका वटेन आमी गोंयच्या मुक्तीची 60 वर्सां पूर्ण केली, देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां आमी सेलेब्रेट करतात आनी दुसरे वटेन जर आनी सगळ्यांक आमी मतदानाचो हक्क दिला आनी अशा वेळार निवडून येवपाचो हक्क थोड्याकूच उरता. त्यामुळे ताचेर कितें तरी रिफॉर्म्सची अत्यंत गरज आसा. इन्व्हेस्टमेंट निवडणूक ही इन्व्हेस्टमेंट न्हय, इन्व्हेस्टमेंट म्हणून काही जाण पळयतात तांचेर कसो कंट्रोल येतलो. नाजाल्यार
बरे सुशिक्षित विद्वान उच्च विद्या विभूषित सामाजिक दृष्टिकोन असलेले लोक हे अडगळीक पडटले आणि जे तिजोऱ्यो उगडटात आणि मागीर निवडून येतकीर परत तिजोऱ्यो भरतात अशे लोक येतले. म्हाका दिसता हो खूब विशय सिरियस आसा, गांभीर्यान सगळ्या राजकारण्यांनी घेवंक जाय, सगळ्या राजकारण्यांनी घेवंक जाय. आणि जर हे घेतले ना तर समाजाची अधोगती जावपाचो खूब धोको आसा. नाका जाल्ले लोक निवडून येतले आणि मागीर पंचायती ह्यो भ्रश्टाचाराची कुरणा जातली, हो धोको जावचो न्ही. म्हाजे कडेन म्हाका असोय एक उमेदवार मेळ्ळो. हांवें विचारलें, अरे तूं कित्याक रावलो शाण्या? जाल्यार हांव सर म्हाका नोकरी ना न्ही. म्हणजे तो नोकरी म्हणून उत्पन्नाचें साधन म्हणून पळयता. तें उत्पन्नाचें साधन तें सरकार दिता तें रेम्युनरेशन न्हय, जे वाम मार्गान जमता ते एकदां मेळ्ळें 5 वर्सां खातीर की कल्याण जालें. आमकां सगळ्याकच हेचेर खूपच अंतर्मुख जावंक जाय. कोणाचेर टिका मारची गरज ना. आज ही समाजात चल्लेली गोष्ट आसा, बट इट हॅज टू स्टॉप समवेअर. ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी कशा प्रकारचे आमी हाडूंक लागतले हे लक्षात घेता. हांव ताका कोण इलेक्शन कमिशन ताणें थोडें टायटन करूंक जाय स्क्रू, हांगासरली यंत्रणा आसता ताणेंय टायटन करूंक जाय स्क्रू, आणि समाजातले जे वोटर्स आसात ताणें पूर्ण विचार करूंक जाय. बाबा आमी कितें करतात, कित्या खातीर करतात, हे म्हजे निवड चुकीची आसा की बरोबर आसा, हांव ही पिशेपणां करता की योग्य करता, हे अंतर्मुख जावपाची गरज आसा. नमस्कार. आज सकाळच्यान वोटिंग करपा खातीर पेडणे वाठारांतल्या कांयशा गांवांत लोक भायर सरलेले आसात. खुबशे लोक भायर सरलेले आसात, पण काही जाग्यार अशें दिसपाक येता की थंय लोकूच ना सद्या अशें आमकां दिसपाक येता. एकंदर हे चित्र पळयल्या उपरांत अशें दिसपाक येता की खंय तरी पावस पडटा म्हणून खंय तरी लोक आळस करीत आसा. त्याच बरोबर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी आतांच मतदान केलें. मतदान करून भायर आयल्या नंतर तेंच्यांनी अशें म्हटलें की ह्या वेळार खंय तरी मोठ्या प्रमाणात खंय तरी पयशांचे वापर केल्ले आसा काही ठिकाणी, तर ते खंय तरी बंद जावचे. अन्यथा आमी अशा एका कॅन्डिडेटाक निवडून दितलो तो कांयच डेव्हलपमेंट करचो ना, आणि जे मागीर डेव्हलपमेंटाच्या नांवार लोक जे आसात प्रश्न करतले. पूण हे खंय तरी थांबोवपाक जाय. लिमीट क्रॉस करून पयशे मोडले वता आणि तेच पयशे परत रिटर्न करपा खातीर हे जे निवडून येतात ते खंय तरी भ्रष्टाचारा कडेन वळटले अशें तांचें म्हणणें आसा. पण एकंदर हे खंय तरी जे लिमीट क्रॉस करून पयशे मोडून निवडून येतात हे खंय तरी लोकांनी विचार करचे अशें सुद्दां तेंच्यांनी ह्या वेळार म्हटलेले आसात. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. पहिली सर तुमचे स्वागत करता. साहजिकच राजकारण आणि राजकारणा माध्यमातून निवडणूक आणि निवडणूक म्हणटकच जे प्रमुख जे असतात त्या प्रमुख जे पक्षाचे प्रमुख त्यांच्यानी आपल्या मतदारसंघात आपल्या पक्षाचे उमेदवार कसे निवडून येवप हाचे खातीर एक काम हे करचेच पडटा. आणि साहजिकच ऑर्गनायझेशन कशें अशें आनी कशें वर्गाच्या माध्यमातून निवडणूक लढयतना सगळी यंत्रणा कशी व्यवस्थित रित्या उपयोग करता आणि निवडून हाडचे खातीर प्रयत्न करतात. हे हांवें म्हजे जे मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायत म्हणजे 8 फूल आणि विनोडा म्हणटात ते अर्दे हे सगळे व्यवस्थित प्रयत्न केल्ले. तुम्ही म्हणटा तशें हांवूय सांगता केरी पासून ते इन्क्लुडींग आमचे विनोड्या सगळ्या पंचायतींनी बऱ्यापैकी लोकांचे म्हणजे जनतेचे प्रामुख्यान वोटर जे आहा तेचे सहकार्य आसा. आपल्या वार्डांतल्या लोकांक जी वचनां जी आसात काम करपाची म्हणजे डेव्हलपमेंट एखादो बारीक रस्तो आसो खंय तरी गटर आसो किंवा नाला आसो एक काम करपाक सदैव प्राधान्य दितलो आनी तांचे बरोबर आसता. तुगे मिसीस कॉन्टेस्ट जाला वॉर्ड नंबर 2 ती मुगे मिसीस बसयला हांवें बसयला लोकांनी बसयला आनी तेगे कितें लोकांनी कितें सांगत बसयला
कसो तेजेर विस्वास दवरून बसयला त्या लोकांक खबर आहा कित्याक शी बीन देर लास्ट 20 years शी इज सर्विंग इन माय विलेज. ऑफकोर्स आफ्टर मी whenever I am not there, she has been always there to support my people. We are confident of a victory. 99%. I don't see that the opponent can maybe hardly take 25 votes out of 482 votes. Opponent can only maximum maybe 25 votes. That's what I can see. Everything is good so far, so good, and the voting is also happening. So I'm quite happy with the response. Okay, how was the campaign? Campaigning was good. I mean, I've not contested in my own ward. I've contested in another ward. It's because of the people's demand. And I don't have anything in my mind, I don't have any vested interest. It's only because to fulfill their wish, I have taken this step forward. How confident you are in the The victory? people have confidence in me and I believe in their confidence. Thank you, man. All the best. Thank you very much. आयज आमच्या पेडण्यान सेकंड टायम वोटींग करता. सगळ्यांक पेडणेकारांक म्हाजी शुभेच्छा. आनी हे सगळे वोटींग हांगासर आख्खे पेडण्यान बरें थंडपणान चलता. आनी म्हाका दिसता जे पळय लोकांन म्हाका आशिर्वाद दिल्लो तसोच जे पळय म्हाजे कोण आहा तितल्यांक म्हाका दिसता आशिर्वाद दितले. आनी सगळ्यो पंचायती आमच्यो BJPच्यो पेडण्यान जातल्यो. तुमकां विश्वास आसा? तुमकां विश्वास आसा? 100%. जे लोकांनी म्हाका त्या टायमार सपोर्ट दिलो तो आयज म्हाका पंचायतीकूय सपोर्ट दितलो. म्हाका इतलो 100% पेडणेकारांचेर विश्वास आसा. आयज हांवें आतां येवन वोट केल्लें आसा. आनीक पयलीं सद्या आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे कॅन्डिडेट आहा तांकां पयलीं सद्या हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा सगळे आमचे जे कॅन्डिडेट आहाय तांकां. आनीक म्हजी एक रिक्वेस्ट हिंगा एकलो जिखतलो बाकीचे कोडे हारतले पूण जे कोण हारता तेणे सदांच जे आपलें काम आहा तें चालूच दवरचें हो म्हजो पर्सनल रिक्वेस्ट जावन आसा. कित्याक आमचे लोक जे वोटर आसा ते तुमकां वोट करता कितें तर करतले जिखता म्हण न्हू पूण जे कोण हारता ताणें काम करचें. आनी म्हणजे सदांच एज अ MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सदां लोकां बरें आसा. आनी इतले हांव ग्रासरूटाचेरूय हांव आयज टॉप लेवलाचेर पावलो आसा. असोच पंच जालो, डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, 2 फावटी ZP जालो. आयज हांव MLA आसा. अशेंच तुमचोय फ्युचर आसा. तुमी अशें लोकां बरें काम करचें आनी दाखोवचें बाबा आमी काम करून एज अ पंच तशें टॉप लेवलाचेर येवचें अशें म्हजी मागणी जावन आसा. किस्तोज तुमी वॉर्ड नंबर 1 असोल्डा पंचायतीन कॉन्टेस्ट करता आनी हे तुमगे 4th टायम आसा. 3 टायम तुमी निवडून येयल्ले आनी एक टायम तुमी डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां. हे फावटी चान्सीस कशे आसा? फावटी चान्सीस म्हाका बरे आसा कित्याक हांवें खूब 15 वर्सां लोकांचें काम केलां आनी हांव काम सतत म्हणजे ओन काम करता. खंयची पार्टी धरनासतना काम करता. तरी आसतना म्हाका ह्या वर्सा आमचो आमदाराचो म्हाका खूब सपोर्ट आहा कित्याक हांवें खूब जाणां आमदाराचे हेल्पाक मेले. हांवें खूब जाणांची डेवलपमेंट केलां. कामाकूय लायिल्ले आहा 12 भुरग्यांक. म्हाका खात्री आहा की हांव चडांत चड मतांनी ह्या वर्सा जिखून येतलो अशी म्हाका खात्री आहा. चेंजीस जावपाना म्हणटा तुका 100%? ती जो 2 कॅन्डिडेट बसल्या ती म्हणजे 50% सुद्दां म्हाका क्रॉस करूंक शकना अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांवें म्हाका लोकांनी काम कोण काम करता पळयला कॅन्डिडेट. एक आहा नवो, एक जस्ट फक्त शोपीस आहा आनी
लोक सगळीं जाणां कितें कोण काम करता कोणा पावतलो 24 वरां हांव काम करता म्हणून म्हाका लोक आतां पोत टायम म्हाका आतां निवडून दितले अशें म्हाका तुम्ही पळयता जो बूथ आसा तो चंद्रनाथ एज्युकेशनल सोसायटी हायस्कुलाचो बूथ स्कूल सोल्डा हांगचो वॉर्ड नंबर हांगा वोटींग चालू आसा 3 जाण कॅन्डिडेट आसा तेतूर एक्स डेप्युटी सरपंच किस्तोत बेनाज म्हणून आनी एक कॅन्डिडेट आनी लेडीज आसा अशे 3 जाण रावल्ले आसा तशेंच टोटल ह्या सोल्डा पंचायतीक 7 वॉर्ड आसा तेतूर 3 आसा ते वुमन्सा खातीर रिजर्व केल्ले आसा एक OBC एक ST तशेंच 2 जनरल आसा आतां ह्या प्रमाणे सद्याक जे वोटींग आसा स्लो आसा कमी प्रमाणात ज्या प्रमाणे आमी वॉर्ड नंबर 1 आनी 2 गाणेमरड पळयला थंय लोकांची चड लोक मोठी संख्येन वोटींग चालू आसा पूण सद्या अपडेट त्या प्रमाणे लोक हांगा कमी प्रमाणात आसा हांव असोल्डा साकून जे कुडचडे मतदारसंघा पडटा प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर Cast my vote. This is a festival of democracy where we encourage grassroots democracy. गांवान पळय सगळे आसा तांकां एक चान्स मेळटा आपणाचो जो वॉर्ड मेंबर आसा ताका वोट घालून निवडून हाडपाक सो यू ऑल मस्ट हॅव सीन हर्ड इन दीस डेज लॉट ऑफ इंटिमिडेशन लॉट ऑफ थ्रेट्स मिसयूज ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी हे आमी अपील केलां दिस इज नॉट ऑन पार्टी लायन्स आनी हे असले यूज ऑफ पुलीस फोर्स बी सांग उपकारना सो वी हॅव अपील टू द पीपल बरे मनशांक निवडून हाडा ऑनस्ट हार्ड वर्किंग एड्युकेटेड पीपल जे तांची पळय बारीक बारीक कामां आसा गांवांत ती करतलो पळय तो आतां लोकांनी एक्चुली चोय सगल्यांनी भायर सरपा जाय वोटिंगाक आनी फेर एंड स्मूथली वोटींग जावपा जाय तुमी जाणा हें आतां तुमकां तुमी आतां पेपराचेर न्यूजाचेर चोयलां आसतलें कितले ट्रॅक्स वोटर्सां मेळ्ळाय ते कितें आमी तुमी वोट कोन्नाय जाल्यार घरा मेळटले म्हाका तें कोणाचेर टिका करूं नाका पूण हांव सांगूंक सोदतां तुमी भिनाकाय हो रायट आहा तो तुमचो सोडनाकाय आनी रायट पर्सनाक बरें कोण काम करपा आहा आनी तुमी म्हजो वावर चोयला तें चोवन तुमी रायट मनशाक वोट मारता मनाक खूब खुशी जाली एक्चुअली की कॅन्डिडेट म्हणून तसो लोकांचो सपोर्ट आसलेलो की फुडें तूं रावपाचो म्हणून आज सकाळी हयसर 7:30 पावला म्हाजी हाजेरी 7:30 आयली जशे जशे लोक येताले हयसर जेन्ना जेन्ना तेंचे ऑन द फेस एक्सप्रेशन हांवें दिसता की ऑफकोर्स एक पुण्या ठाकूराकूच वोट केले तेंच्यांनी म्हणून सो एक वेगळ्या तरेचो एक अनुभव फर्स्ट टायम म्हाका मेळ्ळा आनी तो अनुभव हांव केव्हाच म्हाजे लायफ टायम विचारचो न्हय ते हांव तुमकां सांगूंक सोदता आनी निश्चितच वॉर्ड नंबर 7 पुण्या ठाकूराची जीत जातली हांवें नक्की ओके आज आमच्या रुमडांबळ पंचायतीन बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो आनी आमचे जे कॅन्डिडेट आमचे जे पॅनल आसा आमी सपोर्टेड बाय BJP हे सगळे जिखतले इतली म्हाका गॅरंटी आहा कित्याक कारण आमचे डबल इंजीन सरकार केंद्रांत मोदीचे सरकार गोंयांत आमच्या प्रमोद सावंताचे सरकार ह्या सरकाराची केल्ली कामां ही लोकांक कडल्यान खबर आसा आनी तेजें उदाहरण म्हटल्यार हांव जेन्ना ह्या कार्याचे सगळे फळ हे म्हाका आमदार म्हणून मेळ्ळा तशेंच आयज आमच्या जे कार्यकर्ते जे BJPचे जे बसल्या तांकां लोक अवश्य निवडून दितले कारण लोकांक खबर आहा की BJP हो डेव्हलपमेंट करपी पार्टी आसा म्हणून आनी जशें आमच्यो तिनूय पंचायती जावं रुमडांबळ दवल्ली दिकारपाल आकेबाश ह्या 3 पंचायतीक आमची फूल मेजॉरिटी आमची जातली आनी ह्या तिनूय पंचायतीन आमच्यो पंचायतीचे मंडळ आमचे स्थापन जातले
आज सकाळच्यान वोटींग चालू जाल्लें आसा आनी हांगा शेल्डे पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 1 आनी 2 गणेमरड हांगा लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा वोटिंगाक. सकाळी लायनी सिनियर सिटीजन यूथ उमेदीन वोटींग करतात. जे प्रमाणे शेल्डे पंचायतीत हे फावटी 2 वॉर्ड वाडलेले आसा. तेतूं भितर हे गणेमरड म्हणटा ते एक वॉर्ड वाडलेलो आसा. गणेमरड 1 आनी गणेमरड 2. गणेमरड 1 हेतूर 5 कॅन्डिडेट आसा, तशेंच गणेमरड 2 4 कॅन्डिडेट आसा. कायदान बाब तुमी लास्ट टायम शेल्डे पंचायती सरपंच आसले आनी 2 टर्म निवडून येयल्या. हे फावटी तुमगेलो जो वॉर्ड आसा तो रिजर्व जाल्लो आसा एज अ वुमन. आतां हे फावटी तुमगेलो कॅन्डिडेट कोण घातलो तुमी काय कितें आसा आतां? हांव एक मागीर सुनिया दवरिल्लो. सुनिया म्हणजे चेड्या बायले दवरिल्ल्या. हो वॉर्ड नंबर खंयचो? हो वॉर्ड नंबर 10. आनी आतां हे फावटी लोकां भितर आतां वोटींग सकाळच्यान चालू जालें. कसो चल्लां वोटींग? वोटींग बरें सुसेगाद चल्लां, शांतीकायेन चल्लां, कांय गडबड ना, कांय ना. आनी तुमचे हेजे कशे चान्सीस आसा? आमकां खूब चान्सीस आसा. कितले जाण कॅन्डिडेट रावल्या वॉर्ड नंबर 10? हय, 3 जाण रावल्या. 1 जाण.